very happy occasion for the Department of Sports and Youth Affairs as well as the Sports Authority of Goa. These awards, which were pending or longing for quite a time, have been cleared by none other than our beloved Chief Minister Sri Manoj Parrikar. Not only he has cleared the long-standing awards, but he has also cleared the prize money which has been pending for the last 3-4 years, and which is to the tune of nearly 1.5 crore. The thanks to have been, applause could have been still louder. It's for people that we are. We therefore welcome the Honorable Chief Minister with more enthusiasm and optimism. And this being the year of holding the National Games, there is a lot of responsibility, I must say. I will not speak for long because the Honorable CM is in a hurry to go for the next function at Raj Bhavan, which is at 5. So friends, we are preparing for the National Games. The Honorable Chief Minister, after he's taken over the reins of the government in the new dispensation, has also allotted a lot of money for the National Games infrastructure, and in the coming budget also we are quite confident that we will maintain the same tempo, and the National Games which are slated to be held in November 2018 would be a huge success. I appeal to all the association officials. I take this opportunity to appeal to all the coaches, the association officials, PE teachers, to ensure that they put their best foot forward as we are preparing our teams for the National Games, because world-class infrastructure will come, again thanks to our Chief Minister and the Sports Minister. The Sports Minister also takes a lot of initiative and persuasion. So good quality infrastructure will come. There will be a lot of good accommodation provided to the participant, again thanks to the government. Food and other aspects, equipment will be taken care of. कृषी भक्ता या कार्यक्रमात हजर रावपाक आणि पहिली सुवात तुम्ही सगळ्यांकडे माफी मागतात की 2002 ते 2014 याचे जे अवॉर्ड दिवपाचे ते लेट झाले त्याच्याबद्दल मनातल्यान तुमच्याकडे माफी मागता, पण ह्यो चुका परत्यो आनी जावचे ना. हे 3 वर्सांचे जे 14 ते 17 जाता तितले बेगीन हांव ते अवॉर्ड दिवपाक पळयतलो. त्याच्या फुडें ते अवॉर्ड आज 22 जे प्लेयर्स आणि 8 ऑर्गनायझर्स यांना जे अवॉर्ड मेळ्ळ्या त्यांची पहिली सुवात त्यांचे अभिनंदन करता. आणि तुम्ही ही बरी कामगिरी केल्या, योगदान दिला खेळा बद्दल आम्ही केन्नाच गोंयकार विसरू शकना, आणि त्याच्या खातीरच तुमकां आज हे अवॉर्ड मेळ्ळे. आणि हांव मागता तुमचे कडेन की तुम्ही इतले बेगीन ते सुट्टले तेजे भितर अशें करनाका. तुमकां आतां खुबशे कार्य करपाचे आमकां गोंयकारां भितर गोंया भितर खेळ मुखार वचपाक जाय. आनी ते स्पोर्ट्सान तुमी जे योगदान दिलां तुमचें, आनी तुमी जे अवॉर्ड हाडल्यात आनी जे अख्खे हिंदुस्थाना भितर दाखयलां ते आतां आमच्या गोंयांत हे फुडचे मुखार हाडपाक तुमी तुमचो हातभार आमकां स्पोर्ट्सान जाता. तुमचे गायडन्स जाय, तुमचो सपोर्ट जाय, आणि आम्ही कशें फुडें वचप ते तुमी तुमचें मार्गदर्शन जाय, आनी ते तुमी दितले अशी हांव आशा व्यक्त करता. आतां म्हणटा तशें स्पोर्ट्स और टुरिजम स्पोर्ट जावपाक जाय, आनी आमचे हे स्पोर्ट्स और डेस्टिनेशन गोंयांत जावचे हेजे बद्दल आमचो प्रयत्न चालू आसा. आमी खुबश्यो ऑर्गनायझेशन केल्या गोंया भितर. युसुफोनिया गेम्स हे आमी ऑर्गनायज केल्या, बऱ्यापैकी देशा भितर दाखोवन दिला. FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप हो ऑर्गनायझरांनी नंबर 1 भितर केल्लो आहा, गोंय आमी दाखोवन दिले. आतां नॅशनल स्कीम जावपाचे. हांव मंत्री जाला, आमकां उमेद आहा नॅशनल स्कीम करपाची, ऑर्गनायज करपाची, पण सगळ्या कामाक पयसो जाय पडटा. आनी पयसो हाडपी तकली म्हणटा ती मुखेलमंत्री आमचो मनोहर पर्रीकर. ताच्या कडेन कसो हाडप आनी कसो दिवप
सगळ्यो गोष्टी खबर आहा म्हणून म्हाका एक उमेद आसा की म्हणून हांवें ताका सांगलें की आतां हेच्या फुडें आनी ते लेट बीट जावचें ना कारण उजवल हुशार असो चीफ मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा वर्साक वर्सा हो प्रायज एवॉर्ड आनी म्हाजे खातीर सांग इतलें सांगपाचें ना कारण हांवें 2-3 गव्हर्मेंट केले हांव पयलीं काँग्रेस मागीर एमजी मागीर कोर्पा बीजेपी अशें सगळे चीफ मिनिस्टर पळयले पण हुशार आनी कलो चीफ मिनिस्टर एकाच पळयला म्हाका दिसता अवॉर्डाक आमी किंमत दिवंक जाय कारण वी आर रेकॉग्नायझींग स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स वुमन स्पोर्ट्समॅन बाय गिवींग ऑनरिंग देम वीथ दीस अवॉर्ड प्रधानमंत्री सुद्दां कितलो महत्व दिता तें म्हाका खबर आहा खेलो इंडियाचो कार्यक्रम जालो पण हांव अनेकदा ताच्या बरोबर कॅबिनेटान किंवा म्हणजे हातून मिटिंगेनी बसलेले आहा आनी ताणें प्रत्येक खेपे सांगतालो वाय कांट वी गेट 10-15 गोल्ड मेडल फुडल्या खेपा वतना 15 गोल्ड मेडल हाडून तयारी कितें हाडून तयारी करपाची फेल जाय मेळनासतना एक दोनूच मेळ्ळा बट मेक एन एटेम्प्ट आमच्या हातून एक बिजनेस आहा हांव फुटबॉलानूच पळयता गोंयचो फुटबॉल भरपूर बरो आसा इंडियन फुटबॉलूय बऱ्यापैकी बरो वी कांट कन्वर्ट शेवटी आयले की ना आमी खंय तरी गोलान घालपाक पडटा बसता किंवा लास्ट जो पळय एक सारकें डिटरमायंड अशें कोर्स आसूंक जाय तो खंय तरी कमी पडटा तो आसत जाल्यार सुरू जाताली शक्यता बाबून पयशांचे आहले हांव बाबूक सदांच सांगतालो तो तुजे फुडें आयज करता म्हणून तो काय करतो ताणें आनीक कर्म केलें तें बाबूक याद ना पोर्तुगालाक गेले लुसो होनियाचें इन्विटेशन घेतलें आनी सोडून दिले सेंट्रलाक 78 कोटी घेतले ते खंय नाच केले म्हाका त्या 78 कोटीचो भरपाई करचीच पडली कारण खर्च जो आला म्हणून ते 78 कोटी सेंट्रलान दिले आनी आमचे पयशे घालून 300 कोटी हे कडेन मायनींग बँक म्हणल्यार आमी लुसो फोनिया ठरलेल्या टायमा प्रमाणे पूर्ण केली म्हणून हांव इतलें उत्तर दिता की स्पोर्ट्साक आमी खंय पयशांचे फायनान्शियल अडचण जावंक दिवचे म्हाका एक खंत आसा